morning. This is Father Robert from Valpoi, Our Lady of Lourdes High School. We, the teachers and the students and parents, wholeheartedly welcome the new students for the new academic year. This new academic year is going to be given an opportunity for the students, at the same time relaxing, at the same time learning something new, concept, new ideas as we begin the new academic year. This is something, the special one for the students, new as we begin in the month of April, the new academic year. But it's an opportunity and a challenges for us to face the new academic pattern that we have. We are open with the spirit of change that we have, and the change is needed for all of us to become better. Only thing, we also expect some relaxation with regards to the weather and also comfort with regards to the heat is concerned. We wishing all the students and the parents best of luck. God bless you. Thank you. आयज आमच्या शाळेचो पयलो दीस म्हाका खूब खोशी जाता, कित्याक आयज म्हाका म्हाज्यो सगल्यो मैत्रिणी मेळटल्यो आनी जी टिचरी आमकां शिकयता ती आमी मन लावन शिकतली. नमस्कार. आज आम्ही शांतारगा इस्कॉलाकडे था डिवचलो गोंय
आयज तुमी फाटल्यान पळयता आसतली भुरग्यांची वर्गण चालू आसा. आयज गव्हर्मेंटान सांगल्या प्रमाणे आयज 7 तारखेच्या स्कूल सुरू जाल्लेले आहा. मग पॅरंट्सांक एक प्रश्न पडलेलो स्कूल सुरू जाता का ना ते एकाडेमीक इयर म्हणून आयज काही पॅरंट्सांनी पिटिशनूय फायल केल्लें. पिटिशन भायर पडल्या कारणान गव्हर्मेंटाचें ठाम डिसिजन आसा की 1 तारखेच्यान स्कूल 7 तारखेच्यान स्कूल सुरू जावचें. ते स्कूल सुरू जाल्लेलें आसा. तेन्ना काही लोकांनी प्रश्न विचारलो की कित्याक उरले तर एकाडेमीक इयरान जे पोर्शन आसता ते कंप्लीट जायना. ताज्या खातीर ते घेवचे पडले स्कूल. आमचे हेका सहकार्य आसतलें स्वागत करता आमी. पुणून एज अ पॅरंट्स म्हणून टिचरीन इतकेंच लक्ष दवरपाचें की आयचें जें हवामान आसा जाल्यार ते पयलें आसा जाल्यार पावस पडटा गरमी वाडलेली आसा. आनी ह्या परिस्थितीन भुरग्यांक स्कुलान घालप सुद्दां म्हणजे पॅरंट्सांक चलता घातला आमकां पळय. तरी आसतना एक निर्णय स्कुलाचो निर्णय गव्हर्मेंटाचो निर्णय आसल्या कारणान आमी भुरग्यांक स्कुलाक धाडलेली आसा. आमी टिचरां कडेन मॅनेजमेंटा कडेन स्टाफां कडेन मागता की तांकां आयची गरमी आहा तेंचे टायम टू टायम क्लासीन वचून लक्ष दिवचें की तांकां उदक पियेता काय ना गरमी वाडल्या काय ना ते भुरगीं जाम जातलीं. आनी जी क्लासी आसा स्कुलांतल्यो त्यो एक्चुली 2 म्हयने तांकां पयलीं रिपेरींग करूंक मेळटालें काम करूंक मेळटालें. आयज ती परिस्थिती ना. आयज टिचरीन म्हणटा मॅनेजमेंट म्हणटा की गव्हर्मेंट म्हणटा सगळें केल्लेलें आसा प्रत्यक्ष काम आमकां पॅरंट्सांक भितून वचून पळोवंक मेळना. तेन्ना तेंचें फॅन चलता काय ना कंडिशन स्कुलाची सारकी आसा काय ना तें पळोवचें आनी वेवस्थीत स्कूल चलोवचें आमचें पूर्ण सहकार्य दिवतले ते पॅरंट्स म्हणून आसतले. बरें दिसता. आज आमकां एप्रिलान सुटी आसली गव्हर्मेंटान स्कूल दवरला तर स्कूल दवरला तें बरें जालें. आमचे 50% उरतालें न्ही ते आतां बेगीन पिकअप करपाक मेळटलें. आनी हांव टिचरी कडेन इतकेंच मागता की टॉयलेटीक आनी बॉटल भरपाक धाडचे फर्स्ट टू फोर्थ पिरियड कारण भुरग्यांक आतां गरमेची खूब ताण आसता. धन्यवाद.